आमच्या या संवसारी जिवितांत आमकां सबार कश्ट संकश्ट येवचे सहज जावन आसात. तसल्या संकश्टांनी आर्थीक अडचणी एक जावन आसा. या आर्थीक समस्यांतल्यान आमच्या जिणेच्या विविध विशयांचेर कश्टांची मोडां उपसातात. असल्या आकांताच्या घडये आमी अधीर जाताना थीर भावार्थान सोम्याच्या पांयाक सरपडल्यार तो आमकां उखलून धरता आनी आमचे आर्थीक संकश्ट निवारण व्हरता. आमी विश्वासान करच्या मागण्याक वर्ती सकत आसा आनी अजापी तरान सर्वेस्पोर आमच्या जिवितांतले कश्ट निवारता आनी आमकां समाधान सवकासाय लाभयता. तर भावार्थान आनी संपूर्ण विश्वासासोवे हे मागणे करया आनी सर्व आर्थीक संकश्टांतली सुटका जोडया. मोगाळा सोम्या, हांव आतां या संकश्टाच्या समयार तुजे मुखार खालतेपणी सरपडतां आनी म्हाका सगळोच तुका समर्पितां. तूं म्हजो धनी, तूं म्हजो राखणो, तूं म्हजो सडवणदार, तुंच म्हजो बरवसो आनी आदार म्हूण हांव खऱ्या काळजान सतमनतां. मोगाळा सोम्या, हे म्हजें जिवीत तुका समर्पिता. म्हाका तूं स्विकार कर, म्हाका तूं आपड. तूं म्हजे थंय परिवर्तन हाड आनी कुडी आत्म्यान म्हाका घट कर. म्हज्यो सुखी आनी म्हज्या पातकातावन म्हाका बोगसणें दी. सोम्या, तुज्या अगणित कणवळायेन म्हाका तूं वेंगेंत घे. म्हज्या मोतींत समाधान, संतोष, बरवसो आनी सवकासाय भर. सोम्या, म्हज्या सर्व कश्टांक आनी समस्यांक तूं मात्र एक परिहार जावन आसाय. हांव तुजे थंय संपूर्ण पातयेतां. हांव तुजेर संपूर्ण बरवसतां. प्रस्तुत परिगतेंत हांव वर्त्या आर्थीक संकश्टांत कश्टोन आसा, तरी तुज्यान मात्र तें संपूर्ण निवारूंक साध्य म्हणलें हांव दृढ बरवसतां. या म्हज्या आकांताच्या घडये तुज्या अमोलीक काकुळतीन म्हज्या जिवितांत वर्ते अजाप कर सोम्या. पयशांच्या अडचणेंत अधीर जाल्ल्या म्हज्या जिणयेंत तुज्या कुरपेचे अजाप कर सोम्या. आनी सर्व म्हज्या रिणांतावन सुटोवंक म्हाका आदार जा. या आर्थीक कश्टा वेळी तुजें पवित्र बेसांव म्हाका दी. सोम्या, तुवें म्हाका लाभयिल्लें सर्व बऱ्या उद्देशान करचूंक तूं म्हाका आदार जा. मोगाळा सोम्या, तुवेंच आमकां सांगलाय आमी खंयच्याय विशयांत खंत करूंक नजो म्हूण. ह्या म्हज्या आर्थीक संकश्टाच्या खंतीन हांव संपूर्ण तुज्या उतरांचेर बरवसतां. म्हजें जिवीत हांव तुज्या पांया मुळांत दवरतां. म्हजी आर्थीक अडचण तूं संपूर्ण तरान जाणाय. सासणाच्या सर्वेस्परा, ह्या म्हज्या संकश्टांतलो म्हाका निवार. सर्व रिणाचे बांदपास सोडय. म्हज्या आदायाचेर बेसांव घाल आनी ह्या जिवितांत गरज आसले आर्थीक वांटो म्हजे थंय उक्ते कर. तुज्या उदंड बेसांवान
म्हज्या जिवितांतली सुखी धाड निवार आनी ह्या म्हज्या बिरमोत्याच्या परिगत्यांतले म्हाका निवार म्हूण तुजे लागीं परातून मागता. मोगाळा बापा, वर्त्या बरवशा सवे म्हजें काळीज हांवें तुका उगडलां आसता. सर्गींचो दयाळ बाप जावन आसलो तूं उंडो मागल्ल्या तुज्या भुरग्यांक केदींच फातर दिवचो नाय म्हणलें सत हांव मानतां. तर म्हज्या ह्या आर्थीक संकश्टा वेळी म्हजें हें मागणें कणवळायेन मानून घे आनी म्हज्या जिवितांत आर्थीक बांदपास निवारण, सूख, संतोष, समाधान लाभय. हे मागणें आमी करतांव तुज्या एकल्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाचेनो, हें अजापी मागणें भावार्थान मागया. सर्वेस्पराची धाराळ आशिर्वादा आमी सोडया. आमच्या सर्व कश्ट संकश्टांतले आमी बचाव जावया आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत सूख, समाधान, सवकासाय आपणावया. कोणाक ह्या मागण्याची गरज आसा तांकांय हें मागणें शेअर करया आनी देवाची धाराळ बेसावां आपणाया.